addition. Speaker sir, I rise to bring the notice of this House a matter of grave concern. That is, attention of the House is drawn as regards the apprehension in the minds of the scheduled tribe ST community in our state as regards the government decision to intervene in the affairs of the Gomantak Gaud Marada Samaj Association and the United Tribal Association Alliance UTA by appointing an administrator. The Gomantak Gaud Marada Samaj Association and United Tribal Association Alliance has been a pillar of support and empowerment for the ST community, working to uplift and ensure their welfare. The steps the government has taken to restore the situation for the benefits of the ST community. Speaker sir, after lunch. After lunch, the break. Yes. I wish to raise a point of order. In my 0 mention, 1 ID number 53697 of 5/8/2025 under the title Sealing and Excavation of Arsenal Area at Old Goa. The words further the words further excavation was to be read in context of the previous part, which was not to conduct further excavation. However, let him read it now. Let him read his first. So let him read his first, then you talk. How are you alive? He can raise point of order. No. mention 1D number 53697 of 2025 under the title Sealing and Excavation of citing the rule 290 of the rules of procedure and conduct of business of Goa Legislative Assembly. Speaker sir, when a point of order is being observed by the MLA, he should be allowed to complete what he is saying. Anybody else can bring a subsequent point of order. Speaker sir, आम्ही हे पहिला आमका बरे दिसना आणि नुसत्याचे मार्केट दिसता म्हणून हांव उबो राव. स्पीकर सर, एखाद्या जबाबदार लेजिस्लेचरान आपण आवजा मुखार जे कितें हाडटा पळय न्ही ताच्या पयलीं 4 फावटी ते वाचूनच हाडपाक जाय. म्हाका दिसता बाकीचे लिगल एडवायझर आसा तांच्यांनी ते समजून घेवचें आवजा मुखार कितें हाडचें न्ही जाल्यार सर आपल्याक जाय कितें स्पेसिफिकली बरयता आसतना सारकें बरोवचें. स्पीकर सर, I am replying behalf of the law minister actually for this. सगळ्यात पयली स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर गोविंद गावडे हांच्यांनी जो कॉलिंग अटेन्शन रेज केला तितूंतलो उटा ह्या संघटनेचेर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करूंक ना पयली गजाल. I rise to respond the calling attention notice tabled by Honorable Sri Govind Gowde MLA pertaining to the government's intervention in the affairs of Gomantak Gaud Maratha Samaj Association by way of appointment of an administrator and the associate concern of the scheduled tribe ST community. The government recognize and deeply respect the role of such organization in promoting social, educational, economic welfare of ST community. However, when their internal functions become marred by conflict, non-compliances with the statutory directions and allegations of the mismanagement leading to the breakdown in essential public-facing service intervention become legally and morally imperative. The
following sequence of the event is fully supported by documentary evidence. The legal provisions and administrative due process justifies the action taken. First, the complaint on election management dated 9th of August 2024. A formal complaint was received from 4 members of the society before the Inspector General of Society, District Registrar, South Goa. It is alleged grave irregularities and procedural violations in the conduct of election to the governing body. The issue impacted the legitimacy of the managing committee and directly affected the governance. Second, request for the administrator due to dysfunctioning committee dated 28/2/2025. The complaint submitted an applicant highlighting that absence of the functioning managing committee. It was further alleged that the purported president and was flouting the Inspector General's directions. The situation warned the government interventions under Section 20AA of the Society Registration Goa Amended Act 2023 to protect the community's interest. Violation of the IG directions and contempt allegations date 9/5/2025. Despite the order of refrain from the official activity during the pendency of the inquiry, the dispute committee continued issuing the Samaj certificate, leading to confusion and a potential misuse of authority. An application was moved to seek contempt proceeding, intensifying the urgency of the administrative corrections. Order by the IG purpose of administrative appointment dated 27/6/2025. The Inspector General of the Society, District Register, South Goa, after review past region order recommending the government appoint administrator under Section 20AA, citing the mismanagement, non-compliances and violation of bylaws. Proposal moved by the State Registrar 7/7/2025. Pursuant of the IG order, the proposal in note number DR/S/228/2025 was submitted to the State Registrar, proposing the appointment of an administrator with authority to handle the day-to-day functioning and issue the Samaj certificate lawfully. Proposal forwarded to the government dated 15/7/2025. The State Registrar, through his note number regarding registered Gomanta Gaud Maratha Samaj 2025-2483, forwarded the proposal to the government supporting the urgent intervention to protect the interest of the ST community and preserve the institutional integrity. Ministerial approval and legal sanction date 21/7/2025. The proposal was duly approved by the government after the review of the legal ground under Section 20AA. This provision enables the government to act in a case of mismanagement, lack of record, or the violation of the bylaws, determination to the society's objectives and its members. Administrator appointed via government order dated 25/7/2025. The government issued the order appointing Dr. Ajay Gaudi, the Senior Scale Officer and Director of Sports and Youth Affairs, as the sole administrator of for a period of 6 months, empowered to manage day-to-day operations, comply with the legal obligations and directives, and lawfully issue the Samaj certificate to eligible beneficiaries. Administrator assumed charge and restored the functionality in 25/7/2025. On the same day, Dr. Ajay Gowde formally took charge and had initiated all the necessary steps to resume the uninterrupted issuance of the Samaj certificate, rectifying and safeguarding institutional records, and ensure the transparent accountability governance. The government acted and within the legal framework of Section 20AA of the Societies Registration Act, Goa Amended 2023, only after due process following the multiple warnings, complaints and formal proposals, solely to the restored legality, the governance and services delivery to ST community. The appointment of the administrator is a temporary remedy measures and not to take over or the dissolution. The government remains committed to empowering the ST Community Institute and will ensure that all action taken are in the interest of ST community. Yes, Speaker sir. Speaker sir, I have also the order आणि रोजनामा
Doni, I'm placing I'm placing on the table of the House. Xerox pen. Speaker sir, आज आदरणीय मुख्यमंत्र्यान ऑन बिहाफ ऑफ लॉ मिनिस्टर हिंदे उत्तर दिल्ले आसा. As a member of this legislative assembly, I am not agree with this answer. जे कारण कितें सर इन ब्रीफ पयलो एक शॉर्ट आणि खास करून स्पीकर सर तुम्ही ह्या समाजाचे घटक जावन आसात. तुमकां ह्या समाजाच्यो काही गोष्टी बरें वायट खबर आहा. म्हाकाय तुका चड सांगपाची कांय गरज ना. गोमंतक गौड मराठा समाज हाजेर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट केल्ले आसा, परंतु उटा संस्थेचेर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करूना. बट द युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स उटा संस्थेचेर त्यांचो बॅनर, लोगो किंवा बैठको घेवपाक टोटली बॅन हाडिल्ले आसा, रेस्ट्रिक्शन केल्ले आसा. ताजी ऑर्डरू म्हजे कडेन आसा, ती हांव तुमच्या मुखार प्लेस करतलो. स्पीकर सर, गोमंतक गौड मराठा समाज ही एक सगळ्याच ओल्डेस्ट असोसिएशन. एक या समाजाची उदरगत, तांची परंपरा, तांचे सांस्कृतिक दायज राखपाक जाय आणि मूलभूत जे हक्क जे आसा, घटनेन दिल्ले जे अधिकार जे आसा, ते अधिकार मेळपा खातीर आणि मागपा खातीर ही संस्थेची स्थापना जाल्ली, तशी ताची रचना आशिल्ली. म्हाका कंप्लेनंट जे चार जे आसात किंवा कंप्लेंटा विशयी म्हाका मात सुद्धा ऑब्जेक्शन ना. म्हाका ऑब्जेक्शन आसा जो ऑर्डर्स किंवा ज्यो बरेचश्यो काही गोष्टी तदनंतर घडल्यो. हांव एक 3 ऑर्डरीचो उल्लेख करता. गोमंतक गौड मराठा समाजाचेर 4 जाणांनी कंप्लेन घातली दिनांक 09/08/2024 म्हळ्यार जवळ जवळ 11 महिने झाले. तदनंतर ही कंप्लेन 2 गोष्टी खातीर आशिल्ली. एक फेअर इलेक्शन प्रोसिजर जावन आशिल्लें आणि फेअर इलेक्शन प्रोसिजराचो वेळ जो आसा जो वेळाचेर आक्षेप आशिल्लो. पण स्पीकर सर, हांव मुद्दाम करून तुमकां नमूद करपाक सोदता स्पीकर सर, त्या दिसा हांव थंय उपस्थित आशिल्लो एज अ चीफ गेस्ट म्हणून दिनांक 9/08/2024 आणि ह्या दृष्टिकोनांतल्यान एक जो वेळाचो जो विशय जो आसा, कंप्लेनराची कितें म्हणणी आसा की ऑर्डर जी आसा ती 3 म्हणून इलेक्शन घेवपाक आशिल्लें, पूण इलेक्शन 2च घेतलें. स्पीकर सर, there is a clear cut advertisement on the daily Tarun Bharat newspaper कि annual general body meeting at Gomantak Gaud Maratha Samaj is fixed on Friday 9th August 2024 at 2 PM at Adarsh Community Hall, Balli, KPM, Goa. आणि ही नोटीस केन्ना दिल्ली आहा? नोटीस दिल्या 18 जुलै 2024 च्या पेपराचेर दिल्ली आसा. हेवूय स्पीकर सर तुमच्या हांव टेबलाचेर दवरता. आता 9 ऑगस्ट 2024 नंतर इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ सोसायटीज म्हणजे साऊथ गोयचो रजिस्ट्रार हाणेन 20/12/2024 एक ऑर्डर इंटरिम ऑर्डर अनाउंस केली की मॅनेजिंग कमिटी रिस्टेन फॉर कॅरिंग आउट द ऍक्टिव्हिटीज. स्पीकर सर, ह्या संस्थेची ऍक्टिव्हिटीज हे डे आसा. खरं म्हणल्यार ही संस्था गोमंतक गौड मराठा समाज आणि उटा संस्था ही सरकाराक 100% हेल्प करणारी संस्था. सरकाराच्यो जितल्यो येवजण्यो आजपर्यंत हाडिल्ल्यो आसात आणि हे जे कितें कोणी हाडला पळय न्ही ते खंयच्या सरकारान हालायत आनी अशेंच काडून ह्या समाजाक दिले ना.
हे मेळोवपा खातीर ह्या समाजान आज 2 भुरग्याचे जीव त्याग केल्लो आसा, कादय भोगिल्ली आसा, उदकाचे फवारे घेतिल्ले आसा. याच विधानसभेचेर मोर्चो घेवन त्या वेळाचेर तुम्ही या विधानसभेत आमदार म्हणून आशिल्ले, हांव त्या एजिटेशनाचो एक सादो कार्यकर्तो आशिल्लो. आमी हे सगळे मागपा खातीर मागण्यो आनी त्या वेळाचेर आमी मागण्यो बरोवन घेवपा खातीर त्या वेळार सरकाराक भाग पडिल्ले आशिल्ले. आणि म्हणून तदनंतर सरकाराची जबाबदारी ह्या दोन्ही संस्थेने घेतली आशिल्ली, जी गोमंतक गौड मराठा समाज ही संस्था ही एक या गोयची आणि या अनुसूचित जमाती भितरली एक मोठी संस्था. आणि या संस्थेचेर निर्बंध केन्ना घातलो? निर्बंध घातलो 20 तारखेक 27 जून 2025. आणि हांव नमूद करपाक सोदता, गोविंदा गवडे has been dropped from the government on 18th June 2025. ही डेट आमी इतल्याच खातीर मेन्शन करतलो कारण तातूंत भितर लिंक आसा काय कितें हेंवूय तपासून पळोवपाची आज गरज आसा. स्पीकर सर, हे कंप्लेनंट जे आसात तातूंत भितर हांवें 3 डेटी तुमकां सांगल्यो की इम्पॉर्टंट इंटरम ऑर्डर 20 डिसेंबर 2024 जाली आणि ऍडमिनिस्ट्रेटर म्हणून 27 जून 2025 नेमलो गेल्लो आसा. कित्याक नेमलो गेल्लो आसा की समाज सर्टिफिकेटीचो इश्यू जो आसा तो समाज सर्टिफिकेट इश्यू करपाक खातीर. स्पीकर सर, इलेक्शनाचे जर लॅप्सीस जर आशिल्ले जाल्यार ह्या सरकाराक तब्बल 11 म्हयने घालचे पडले. हो म्हजो एक सादो प्रश्न आहा. खरें म्हणल्यार आज पर्यंत अशे तरेच्या संस्थेचेर गेली कित्येक सरकारां आयली आनी गेली पूण अशे तरेचे निर्बंध खंयच्या एका जे नॉन प्रॉफिट संस्थेचेर घालूना. ही कोऑपरेटिव्ह बँकिंग इन्स्टिट्यूशन न्ही, ही एक संस्था जी आसा ती लोकांच्या हिता खातीर, लोकांच्या भवितव्या खातीर, नॉट ओन्ली द ट्रायबल पीपल ऑफ गोवा but also SC आणि OBCच्या लोकां खातीर काम करता. आणि त्या लोकां खातीर जे उठाव आणि गोमंतक गौड मराठा समाजान लढो दिल्लो आसा त्या सगळ्या लोकांक सुद्धा त्याचो बेनिफिट जाल्लो आसा. स्पीकर सर, आनी एक गोष्ट कॉमिक हांव तुमच्या मुखार हाडून दिवपाक सोदता. उठा संस्थेचे इलेक्शन 30 सप्टेंबर 2022 जालें. म्हणजेच आजपासून जवळ 2 वर्ष आणि 11 महिने पयलू आणि फुडल्या म्हयन्याने संस्थेचे इलेक्शन दिवा. कंप्लेंट केन्ना फायल केली 9 जून 2025. पिटिशनरांनी आपलो रिप्लाय फायल केलो ऑन 4th जुलै 2025. इंटरिम ऑर्डर त्याच दिसा इन्स्पेक्टर जनरल दिता की उठाच्यो ऍक्टिव्हिटीज कांयच जावपाक जायना, बॅनर वापरपाक जायना, लोगो वापरपाक जायना, बैठको जावपाक जायना. स्पीकर सर, हो एक चुकीचो प्रेसिडेंट आज ह्या सरकारान आज घालून दिल्लो आसा. आणि तेवढी ऑर्डर कशी पास केली जी उठाचे जे रिस्पॉन्डंट जे आसात त्यांना आयकून ह्यांचे हर्ट सुद्धा करून घेवना. म्हणजे आय थिंक दिस इज अ बायस्ड ऑर्डर हॅज बीन प्रोनाउन्स्ड बाय द इन्स्पेक्टर जनरल. स्पीकर सर, तक्रारदार जागे झाले 3 वर्षांनी. स्पीकर सर, दुसरे ह्याच सरकार म्हणजे तेच डिपार्टमेंट जे आसा इन्स्पेक्टर ऑफ जनरल ह्यांचोच ही संस्था गेली कित्येक टर्म म्हणजे 7 खेपो 7 टर्म्स रिन्यू करीत आसा. आणि एका कंपनीचेर या संस्थेक आपले डे टू डे फंक्शन करपा खातीर बेड घालता. हो केवढो म्हणलो जोग. स्पीकर सर, तक्रारदाराचे म्हणण्याप्रमाणे की उठा संस्थेक खंयचेच असोसिएशनांनी
तेजे बायलॉसान भितर ना, तातूंत ते इंडिव्हिज्युअल नेमान भितर आसा आणि कंप्लेंट कोण फायल करता? Association of other 6 associations where these associations do not have any right, any moral ground. मागी खंयच्या आधाराचेर ह्या उठा संस्थेचेर इन्स्पेक्टर ऑफ जनरल तुका बॅन घालता? अरे सभाग्यानो, ह्या स्पीकर सर, ह्या समाजा खातीर ह्या उठा संस्थेन आपले जीवाचे रान उठयले, रक्त सांडले, घाम गळयलो, लाठी हल्ले घेतले. कोणा खातीर? या समाजाच्या हिता खातीर, या समाजाच्या भल्या खातीर. इतलेच न्ही स्पीकर सर, आज जे सरकार जे चलता पळय न्ही, ते उठाच्या आशीर्वादानूच चलता. हांव 2012चो उल्लेख करता स्पीकर सर, यू आर द विटनेस फॉर इट. जर उठा संस्था ह्या सरकारा बरोबर रावून आशिल्ली जाल्यार म्हाका आज दिसता सरकार आसतले आशिल्ले काय ना आसतले ते म्हाका खबर ना. स्पीकर सर, स्पीकर सर, हा मुद्दाम उल्लेख करता की भारताच्या लोकशाहीत सगळ्यात गांवठो जर खंयचो प्रसंग जर आशिल्लो जाल्यार तो तत्कालीन सरकारान 1975 वर्सा जाहीर केल्ली आणीबाणी म्हणल्यारूच एमर्जन्सी. आणि असले आनी प्रसंग ह्या लोकशाहीत घडपाक जायना म्हणून हल्लीच म्हज्या सरकारान, आमच्या सरकारान लोकशाही हत्या दिवस म्हणून पाळ्ळो. आणि ह्या आपत्कालीन काळां भितर काही संघटनांचेर बंदी हाडिल्ली आणि त्या वेळेर आशिल्लो राष्ट्रीय स्वयं संघ सुद्धा म्हणल्यारूच RSSचेर बंदी हाडिल्ली. संघटनाच्या बंदी विरोधात संघर्ष करपाचे हेच भारतीय जनता पक्षाचे सरकार. मागीर असली संस्कृती तरी ह्या सरकारान कशी रुजोवपाक शकता? युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन ही फक्त एक NGO न्ही, ही पॉलिटिकल पार्टी न्ही की ह्या युनायटेड ट्रायबल असोसिएशना कडेन मोठे कितें म्हणटा ताका ट्रेजरी आशिल्ली किंवा मालमत्ता आशिल्ली, हो ट्रस्टूय न्ही. ही एक साधी संस्था, ही एक साधी चळवळ जो संघर्षाचो बावटो घेऊन मुखार येता आणि कोणा खातीर? चिड्डिल्ल्या माड्डिल्ल्यांचो आवाज बुलंद करपा खातीर. सभापती महोदय, 2008 ते 2012 ह्या दरम्यान ह्या संस्थेची कार्य एक अत्यंत तेंगशेर बाबिल्ले आशिल्ले. तेन्नाचो भारतीय जनता पक्षाचो एक फुडारी या संस्थेच्या व्यासपीठाचेर चढलो बगर नाशिल्लो. प्रत्येक जाणाचो सहभाग आशिल्लो. स्पीकर सर, तुकाय ते खबर आसा. या लोकशाहीत संघटना घडटात आणि कितल्योशो बंद पडटात. पण उठा आणि गोमंतक गोळ मराठा समाज ही आज शेगीत अविरतपणेन न्ही फक्त गोंयांत, हांव चॅलेंज करतो स्पीकर सर, भारतातली एक 10 पैकी अशी एक संस्था आसा जी आज 22 वर्ष सतत आज लोकांच्या हिता खातीर काम करता. आणि काम फक्त आदिवासी संघर्षाकूच आवाज दिवपा खातीर न्ही, तर गोंयांतले तमाम SC, ST आणि OBCचो संघर्ष आज गुजार घेतात, हे महत्वाचे आसा. उठा ही अखंडपणान चळवळ चलणारी ही संस्था आणि अशा संस्थेचेर निर्बंध घालप हे कितले योग्य आसा? स्पीकर सर, स्पीकर सर, हांव इतलेंच म्हणटलो की आज ज्या तरेन हो एपिसोड जर इन्सिडंट जर पळयलो जाल्यार सरकार आणि खास करून भारतीय जनता पक्ष म्हणटा की ट्रायबलांच्या रक्ता भितर आमचो DNA आसा. म्हाका दिसना हो DNA असो जर आशिल्लो जाल्यार रितसर कायदेशीर प्रमाणे बंदी घाली नासतना किंवा प्रशासक नेमी नासतना ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी सुटावे करता आशिल्ले. जर ह्या सरकाराच्या रक्ता भितर जर DNA जर आसा जाल्यार या समाजाच्यो समस्या सोडोवपा खातीर हिरियेन प्रयत्न करता आशिल्ले. हे जालें ना. म्हणजे म्हाका आमी अशें समजपाचें की ह्या आदिवासी समाजाक, गोंयच्या आदिवासी समाजाक फक्त मतापुरते वापरपाचे, तांच्या भितर आशिल्लो एखादो डिफरन्सीस आसपाक शकता. स्पीकर सर, पूण हे स्पीकर सर आपण हाडून बसून किंवा कायदेशीर रित्या सुटावे करप हे तितलेच महत्वाचे आसा. हांव दुसरे 18 जुनाचो हांव कित्याक उल्लेख करता? कारण हांव
स्पीकर सर अत्यंत महत्वाचे लक्ष हांव ह्या हाऊसाक वचपाक सोदता. ज्या वेळाचेर 18 जून 2025 पयलू हांव ह्याच सरकारा भितर मंत्री आशिल्लो. सहज ह्या कार्यक्रमाचो एक चीफ गेस्ट असले कारणान ज्या वेळाचेर कंप्लेंट आयली तेन्ना म्हाका कळ्ळें त्या वेळाचेर त्याच हांवें रजिस्ट्रार म्हणल्यार इन्स्पेक्टर जनरलाक हांवें फोन केलो आनी ताका सहज म्हटलें की मेरिटाचेर ही केस तूं काबार कर, सोडून घे, पूण जाता तितले सुटावे करून घे, हें म्हजें ताका उत्तर आशिल्लें. पण त्या वेळाचेर ह्याच इन्स्पेक्टरान म्हाका सांगिल्लें ह्या कंप्लेनी भितर कांयच तथ्य ना, कांयच काडीचोही वालोर ना. पण स्पीकर सर तदनंतरचे 2 गोष्टी हांव तुमकां सांगना, कारण एखादो बरेचशे जाणां चवता येताले पूण हांव ते काही गोष्टी सांगना. पण हे इन्स्पेक्टर अशें सांगणारो आनी इन्स्पेक्टराचे जो दबाव खूब जाणवतालो. हांवें ह्योच काही गोष्टी गोंयच्या आदरणीय मुख्यमंत्र्याक हांवें सांगिल्लें आशिल्लें की मेरिटाचेर ही केस जावनी, आमकां कोणाच्याच प्रत्येकाक न्याय मेळपाक जाय, कारण आमचें सरकार जें आसा तें न्याय दिवपा खातीर आसा. पण मध्यंतरी हांवें भारतीय जनता पक्षाचें नांव इतल्याच खातीर घेतलें की भारतीय जनता पक्षाचे काही अधिकारी म्हणूया किंवा इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणूया शेले घालून पत्रकार परिशदेन येवन बसले आणि तांच्यांनी कितें म्हणलें की सरकाराचो हितून आरोप आस्पाव कांय ना, सरकारान हितून कांयच केल्लें ना. मागीर हे आज उत्तर दिता आसतना सरळ म्हाका सांगिल्लें आसा स्पीकर सर की अंडर द रेकमेंडेशन ऑफ द गव्हर्नमेंट, परत सांगता अंडर द रेकमेंडेशन ऑफ गव्हर्नमेंट ही ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटर आज आमी नेमिल्लो आसा. आता एडमिनिस्ट्रेटर सुद्धा नेमता असताना काही एक पार्श्वभूमी त्याची तपासप सुद्धा हे तितलेच महत्वाचे आहे. एडमिनिस्ट्रेटर कोणाक नेमपाक जाय, ज्या मनशाचे वर्तन चुकीचे आसा, ज्या मनशाक आमी नॅशनल गेम्साक जेन्ना आमी गुजराताक गेल्ले प्रोटोकॉल ऑफिसरां कडेन झगडे मांडणारे, एअरपोर्टाच्या एअर होस्टेसा कडेन किंवा जे चेक इन करतात त्यांचे कडेन डू यू नो हू आय एम द कलेक्टर ऑफ गोवा, ह्यो काही गोष्टी म्हणायो मारणाऱ्यो. जो प्रशासक जो नेमिल्लो आसा जेका स्वताचे आपले जो भौस जो आसा भौस, त्या भौसांतल्यान ताजे घर भायर दवरला, ज्या समाजाकडे नाते ना असो तरेचो प्रशासक नेमून आज सरकार कितें करपाक सोदता ताजे एक ज्वलंत उदाहरण स्पीकर सर, एक ऑर्डर काडटा आणि ऑर्डरी नंतर एक पब्लिक नोटीस येता. पब्लिक नोटीस केन्ना येता 28/7/2025 आणि 29 तारखेक कॉन्फरन्स हॉलाक फर्स्ट फ्लोर रवींद्र भवन एक वर्धापन दिन साजरो करता. आय थिंक स्पीकर सर म्हाका तुजे तितून फोटोग्राफ आणि हांवें तातून भितर हे केल्ले आसा, तुवें तितून चीफ गेस्ट म्हणून आसा, म्हजे कडेन सगळे डॉक्युमेंट आहा. आता इश्युअन्स ऑफ सर्टिफिकेट आणि हो वर्धापन दिन साजरो करपा खातीर हे सरकाराचे भितर हितून कामकाज खंय आयलें. बरें, सरकारान जर वर्धापन दिन साजरो करपाक जर आशिल्लो जाल्यार पब्लीक नोटीस पेपराचेर हाडपाक आशिल्ली. पब्लीक सगळे काही गोष्टी बरेचशे 2-3 ग्रुप आसात तांकांय काही गोष्टी सांगपाक आशिल्ल्यो, तशें कांय जालें ना. म्हणजे जी मक्तेदारी चलिल्ली आसा त्या सरकारान हो एडमिनिस्ट्रेटर नेमिल्लो आसा ह्या समाजा भितर दोन तुकडे करपा खातीर हेचे उत्तरां आज दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर आज हांव सभागृहान इतल्याच खातीर उलयलेलो आसा. ह्या सभागृहान उलयत आसतना ह्या सभागृहाचेरूच हांव आंदोलन घेवन येवपी मोर्चा घेवन येणारो मनीस, ह्या समाजा खातीर 2 महिने कादो भोगणारा हांव मनीस, ह्या समाजा खातीर बऱ्याचशा काही गोष्टी हार अपेष्ट घेणारा हांव मनीस म्हणून पोटतिडकीर काही गोष्टी मांडच्यो पडटा. स्पीकर सर मुखार वता आसतना हांव इतलेंच म्हणटलो की आज ज्या तरेन हे जे रेस्ट्रिक्शन्स जे इम्पोज केल्ले आहा आणि ज्या तरेन ह्या सगळ्या गोष्टींचेर आज जर आमकां जर तोडगो जर काडपाक जाय जाल्यार म्हजी इमिडिएटली सभागृहाक मागणी आहा स्पीकर सर, इमिडिएटली रेस्ट्रिक्शन्स जी इम्पोज केल्ली आसात ती रेस्ट्रिक्शन जी आसात ती विड्रॉल करची. एडमिनिस्ट्रेटर जो घातिल्लो आसा तो काडचो आणि जे फंक्शन जे आसात जी बॉडी जी आसा ते बॉडीक डे टू डे फंक्शन करपा खातीर ताका संदी दिवची, जोपर्यंत इन्स्पेक्टर जनरल जोपर्यंत जो आपलो निवाडो कंप्लेंटीचो दिना. त्याचप्रमाणे म्हणजे मागणी आसा स्पीकर सर, आज ज्या तरेन हे सगळे जशे जजमेंट बिंडन सगळे जाल्ले आसा
कोणाची तरी इमेज किंवा पत्रकार भाव आमचे हाडटात. गोविंद गावडेना धक्का पे धक्का धक्का पे धक्का म्हणून गोविंद गावडे निर्धार पक्क केल्लो आसा. गोविंद गावडे कोणाक भिना. स्पीकर सर, एकंदरीत जर क्रोनॉलॉजी जर पळयली म्हणजे काम जाले वयज मेलो अशेच तरेची ही वस्तुस्थिती किंवा सरकार काम चलता अशे तरेचे दिसून येता. म्हजी अर्ज आसा स्पीकर सर, ह्या सभागृहात अर्ज आसा ह्या समाजाच्या हिता खातीर ह्या समाजाच्या भवितव्या खातीर आणि समाजा खातीर आमी इतलेंच म्हणटलो की जे कितें हांवें डिमांड केल्लो आसा ते ताबडतोब विड्रॉ जावपाक जाय, इमिडिएट विड्रॉ जावपाक जाय. हांव तेन्नाच म्हणटलो ह्या समाजाच्या खरें जर तारणहार जर आसा जाल्यार हो सरकार आसा. जाल्यार हांव म्हणटलो सरकार इज नॉट फॉर द ट्रायबल कम्युनिटी ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. द सरकार विल बी अ डिवायसिव फोर्स विदिन द ट्रायबल. हो म्हगेलो चार्ज आसा स्पीकर सर. हांव मागणी करता स्पीकर सर, चड काय उलयनासतना हांव इतलेंच म्हणटलो आज ज्या तरेन आणि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्ह रजिस्ट्रार सोसायटी एक्टा भितर असे खंयचेच सेक्शन ना जेचेर एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट करपाक शकता. प्रिन्सिपल एक्टा भितर ना. म्हणून गोंयान ज्या तरेन अमेंड केल्लो आसा 2023 इफेक्टिव्ह नोव्हेंबर 9, 2024 तातूंत म्हणिल्लें आसा की कित्याक एम्पावर्स द गव्हर्नमेंट टू अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर based on the report from the Inspector General or otherwise. इन्स्पेक्टराचो जनरल रिपोर्टूच जो आसा पळय न्ही तो कॉन्ट्राडिक्टरी आसा. खंयच्या सेक्शना प्रमाणे इन्स्पेक्टराक जनरलाक पावर्स आसा आपलीच ऑर्डर वायोलेशन करपाचें. कारण सगळे जर रजिस्ट्रेशन जर केला त्याचे रिन्युअल जर केला जाल्यार हे इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ सोसायटीन केल्ले आसा. तातूंत भितर म्हणटा की मिसमॅनेजमेंट फंडाचो मात सुद्धा आरोप ना, खंयच ना. मागीर ऑफिसाचे फंक्शन्स जे आसात ते स्टॅग्नंट जाल्ले आसा तातूंत भितर कांयच ना. आनी हे लोक आपल्या समाजा खातीर काम करतात तांकां काम करपाक दीस स्पीकर सर. तातूंत कितें आसा हेतून दिसता की कोणाचे तरी डायर इंटेन्शन आसा हो समाज एखादो आवाज बंद करपाचो. म्हणजे मागणी आसा स्पीकर सर, ज्या समाजान ह्या सरकाराक आवाज दिलो आवाजाक हो केले त्या समाजाचे अशे तरेचे निर्बंध घालून सरकार म्हाका दिसता आज काही गोष्टी कूटनीती आज तयार करतात. म्हाका दिसता स्पीकर सर इन लॉंग टर्म आणि हांव ह्या सगळ्या सभागृहात उपस्थित आशिल्ल्या सगळ्या आदरणीय सभासदांक सांगपाक सोदता की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे ट्रायबल लोक आज आसात. त्यांचो काम जे आसा कारण हा परत उल्लेख करता स्पीकर सर, खंयच्या सरकारान ह्या लोकांक न्याय दिला ना. ह्या लोकांक जर न्याय जर कोणी जर दिलो न्ही तर ते स्वतःच्याच लोकांनी रस्त्यावर येऊन न्याय मागून घेतलो, हक्क आपल्या हातून करून घेतले स्पीकर सर. आणि म्हणून हांव म्हणटलो हे जे आज जे कितें हांगसर हाडिल्ले आसात हांव जो बाजार हाडिल्लो आसा तो बाजार बंद करचो आणि ह्या समाजाक न्याय दिवपा खातीर इतलेंच हांव ह्या सभागृहाचेर करता. देव बरें करूं समाज. स्पीकर सर उलोवपा जाय म्हणटा तूं उलयना दिसता भाशण आयकतूच रावलो म्हणून. स्पीकर सर, आज एक क्लियर मुद्दो आसा. सकाळीच्या वेळार आमी उलयल्ले एसटीची अन्याय जाता आनी म्हाका याद जाता 2011 दिगंबर बाब कामत मुखेलमंत्री आशिल्लो. हो प्रश्न 2012 इलेक्शना बसलो सांगेच्या भागात. त्या वेळार जो गोविंद गावडे आज उलयला त्या वेळारूय ते भाशेन त्या पद्दतीन उलयतालो. उठाचे जे तुजे कम्युनिटीचे लोकांचे इश्यू घेवन मुखार सरलेलो. आनीक दूख जाता म्हाका स्पीकर सर आयज पळोवन की जो बीजेपी सरकार ह्या उठाच्या आंदोलनान खास करून मनोहर पर्रीकर ज्या वेळार तेणे तो तेंको दिल्लो, बीजेपीचे सरकार जाले काँग्रेसाचे सरकार हो एक मेन इश्यू जाल्लो, दोग जाण मेळ्ळे. पूण आज पासून जरी तो चयल्यार ज्या पद्दतीन आनी खास करून टायमिंग जो बाब गोविंद गावडेन सांगला आफ्टर ही वॉज ड्रॉप्ड ऑल द कॉन्सिक्वन्सीस दॅट हॅपन्ड, वेदर this is a conspiracy, whether this is been done to basically stifle the voice of the ST community. He says that from 2012 till now there is injustice. I am repeating what he says. Anik म्हाका याद जाता की
सरकारा कडेन हांव प्रश्न करपाक सोदतां की इतली घाय कित्याक आशिल्ली? What was the hurry? And what was the public cause that the government wants to promote by banning UTA? What is the public cause? What do you all want to prove? People have lost their lives. Let us not forget. आणि म्हाका याद जाता त्या वेळार इतले टेन्स सिच्युएशन आशिल्ले. मोडगोच्या गांवांत बाब दिगंबर कामत जावं आमचे वडील सगळे विजय आसलो त्या वेळार. मीटिंग जाल्ली. हे प्रकरण हांवूय इलेक्शना पडो 200 मतान. This was one, and Govind Gowde at that time was vocal. He came to Sanghe also, delivered speeches at several places. But दुख जाता जेन्ना तो त्या तिडकेन उलयतालो आज हांकां उलयला की ते इश्यू रिझॉल्व जायनाय म्हणून. आणि डीएनए एसटीचे ट्रायबलाचे डीएनए हा म्हणून उलयता. स्पीकर सर म्हाका दिसता the biggest beneficiary was the BJP after 2011. आणि गावड मराठा समाज हे कास्ट सर्टिफिकेट टू एसटी पॉप्युलेशन हो एक सेन्सिटिव्ह इश्यू आसा. आणि हो इश्यू why do they have to come on the roads again? Are you all wanting them to come on the road? I am not politicizing this. I am only supporting what Bab Govind Gowde said today. And under which provision today have you all put an administrator? Speaker sir, ये फक्त एक पॉलिटिकल इंटरफियरन्स आणि ये एक पॉलिटिकल वेंजन्स. खास करून या सरकाराक जो पण उलयता तुंबोस दिस इज अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी. हांव सदांच म्हणटा मुखेलमंत्री सांगता 50 वर्सां इमर्जन्सी उलयता. टुडे there is undeclared emergency day in day out. Yes. As I speak today, Speaker sir, म्हाका दिसता आज this is not about politics. मुखेलमंत्री should tell this house when is he going to ban Porkela, when is he going to lift it. Let us not हो issue तुकाय लागता. हांव तुजे पासोन आज उलयता कित्याक तुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक म्हाका 2011 तूं आमदार आसतालो. म्हाका उगड आसा आनी तुवें पार्टिसिपेट केलें. तुवें भोंवलोलो म्हाका उडोवपाक सांग्यार तुवें भोंवलोलो बाटया साळजिणी सगळें भोंवलो तूं. आनी त्या वेळार हो इश्यू मेन आहलो. आनी तुगेले तेमी आयकिले पूण आज दूख जाता अंडर यू बीइंग द सभापती that today when you are as the topmost ST leader sitting there that the people in the community today are suffering. आणि हेजे म्हाका दिसता you have to make a statement and make sure आता हे तू बेन लावच्या पयलीं सांगता एसटी बिल लोकसभेत पास जाले ते तुका आता करता आसतना सांगता भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारानूच पास केले. दिस इज अ स्टेटमेंट. ना बिकॉज आता एक मिनिट बाबा एंटर राव मातशे. हो इश्यू साधारण न्हू कित्याक जे तिडकेन तो उलयला I can see him because I have seen him speaking in 2011 against me. Even more than that he has spoken. But जो पड हे जाला न्हू तेण एलिगेशन केले सरकाराचेर मागीर लोकां मत जालें ते काळो ट्रायबल लोकां लागून तो झगडो ते काळो. आतां कॉन्सिक्वन्सीस जर तर चयल्यार why ban this outfit? What is this outfit done? If they are fighting for the rights of the ST people, why ban it? म्हाका दिसता हेजेर हे ban तुवें जे तेण मागला I support that. You cannot ban them. And जो पट तुगेलो is it under which provision you have appointed an administrator in such association? म्हाका दिसता खूप गरजेचे हो issue resolve करपाक. And I feel that the chief minister should take necessary steps to make sure that the ban केला ते lift करचे. Speaker sir, I rise to speak on the calling attention moved by Shri Govind Gowde MLA. Speaker sir, हांव जो केपें मतदारसंघान येता आनी lot of contribution is there in my victory. हे आमगेले एसटी भावान भयणीचो हांव चड इन डेप्थ वचना बट एकूच सांगता जेन्ना जे उटाचें प्रकरण जालें हांव ह्या मतदारसंघाचो फातोर्बीचो there was a big issue. I was coming to my house. All issues and I had to go मोलायन म्हणून टिन्याक घर पावसपा पडलो. स्पीकर सर दिलीप म्हणटा आमगेल्या मतदारसंघाचो आनी मंगेश म्हाका काणकोणचो आमगेलो मोरपिल्लाचो. स्पीकर सर आतां हे क्लियरली खबर आहा वॉट इज द इश्यू लोकांक हे पब्लीक करपाना बट माय एडवायज इज दॅट की जाल्यार हे मूळ गांवकार हे आमगेले गोंया आमगेले हे सगळे सांबाळा एसटी ट्रायबल लोक
let us not divide them. आम्ही तांकां वेगळोच आरकोच न्हू. Because of our political affiliations, political benefits, let us not divide the community. Because हांव तरी सांगता इतली वर्सां आमगेले केपेंच्या मतदारसंघात स्पीकर तूं खबर आहा खड्ड्या वच मोरपिला वच खोला वच लोकांच्या चड पुलीस आसताय जे दुसऱ्या बिसऱ्याक समज 5 लोक आहा जाल्यार 1000 पुलीस आसताय. दिस इज ऑल डन बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल गेन्स एंड नाव दिस इज हॅपनिंग आमगे कोणा तरी फायदा लागून. लेट अस नॉट डिवाइड द कम्युनिटी. स्वता लागून राजकारणा लागून पार्टी लागून कोच न्हू एकठांय येया ह्या लोकांक मुखार वचया. स्पीकर सर फोंडा घालपाक हांव उबो रावंक ना म्हणून जे फोर्सान बाब गोविंद गावडे उलयलो तो राग ताजो क्लियर कट सरकाराचेर आसा आनी आदरणीय गोंयचो मुखेलमंत्र्याचेर टार्गेट आहा तें हांव मातशें विश्लेशण करून सांगता. स्पीकर सर उटा म्हणटा ती संस्था 2004 घडयली आनीक ताजे मागीर 2011 एज्युकेशन जालें मागीर एसटीक हें मेळ्ळें रिकॉग्निशन मेळ्ळें सगळें बरें आहा. स्पीकर सर 2 वस्तू बाब गोविंद गावडेन आज उलयल्या. एक म्हणल्यार सरकाराचो रोल डिवायजीव म्हणल्यार समाजान फूट हाडपाक सरकार काम करता हें ताणें म्हणलां एक. आनी दुसरें काम जालें वयज मेलो हें आमचे कोंकणी भाशेन कामा पुरते मामा अशें ताणें तुमकां म्हणल्या. तुमकां म्हणल्यार कोणाक बीजेपीच्या सरकाराक म्हणलां जे सरकारान आतांच मुखेलमंत्र्यान सांगलां की पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचे वयले इंजिनान बिल पास केलां म्हणून. स्पीकर सर आज एक अशें जाता की सरकार घडयलो एक गोंयच्या 12% लोकांक वापरून आनी काम जावन तांचे वयज मेलो अशें म्हणपाक टायम एक मंत्र्याचेर कसो येता. आनीक ही जर संस्था अशी तशी जर चुकी करताली जाल्यार इतले मंत्री त्या संस्थेच्या फंक्शनाक कशे वताले. आनी स्पीकर सर 2011च्यान जर पळयलें जाल्यार उट्टा म्हणटा ते ऑलमोस्ट बीजेपीचे एसटी विंग कशें आशिल्लें सारकें. हांव म्हणना हांव काय आय एम नॉट पॉयंटिंग आउट एनीथिंग आय एम जस्ट टॉकिंग एज एक भायलो विश्लेशक. जे कितें दिसता स्पीकर सर तातूंत एक कशें दिसतालें की उट्टा बीजेपी खातीरूच आसा आनी बीजेपी उट्टा खातीर आसा. केन्ना मेरेन जुलय मेरेन. जुलयान जमाना बदल गया चेंज जालें सगळें. चेंज जालें तें जालें. मंत्री गेलो मंत्र्या बरोबर ऑर्गनायझेशन गेले. ऑर्गनायझेशन गेले ना हे आमचे कितें संविधान बचाव म्हणून उलयतात तुमी म्हणटा हत्या हाजी संविधानाची हत्याचो दीस म्हणून. स्पीकर सर आमी हांगा कितें करतात जे मनीस तुमकां हाडला तुमकां पावरान म्हाका दिसता सगळ्यांत चड बरें उलोवंक शकतलो हाजेर बाब दिगंबर कामत. कित्याक ताणें पासियेंसान ते सगळें एज्युकेशन हाताळ्ळें पूण लास्टाक ताजो सरकार गेलो. कोत म्हणटा तें अशें लॉंग स्टोरी शॉर्ट इज ताजो सरकार पडलो हे एज्युकेशना खातीर आनी हे लोक तुमचे बरोबर रावले तेन्नाच्यान फेविकॉल भशेन अशें राविल्ले ते आज मेरेन गोविंद गावडे काडलो आनी तुमी तांकां सोमतेच बॅन केले. हे स्पीकर सर हाजे हो सारांश गोंयचे बारीक समाजा खातीर चड करून मूळ गोंयकारां खातीर एक बरी मेसेज दिना. सो मुखेलमंत्र्यान हातूंत 2 इश्यूचेर क्लॅरिफिकेशन दिवचें. काम जालें वयज मेलो आनी दुसरें सरकाराचो रोल डिवायजीव कसो न्ही तो दाखोवचो आमकां. स्पीकर सर कॉलिंग एटेन्शन उलयता आसतना आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी जायते अशी पॉप्युलेशन आहा. वेर्ली वच आंबेर्ली वच चिंचणी सांजे दिगारपाली वच. सो म्हजें एकलें मागणें आहा कितें तांचे मदें डिविजन करनाका सगळें एकवटान धरपाक तांकां एडमिनिस्ट्रेटर काडून बरे भाशेन प्रॉब्लम सॉल्व करता. स्पीकर सर हांवें म्हजें उत्तर दिता आसतना हांवें बरेचशें डिटेलान उत्तर दिल्लें. स्पीकर सर हांव सांगपा खातीरूच उबो रावला. स्पीकर सर म्हाका खबर आसा खंयच्याच भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यान शेलो गळ्यांत घालून कंप्लेन दिवपाक वचूंक ना हें हांव पयलीं सांगता. त्या खातीर म्हणजे भारतीय जनता पार्टी हातूंत खंयसरूच इनवॉल्व ना हें हांव क्लियर कट अंडरलायन करून सांगपाक सोदतां. स्पीकर सर लेट मी कंप्लीट. हांव परत एकदां सांगता हांवें थंडपणे उजळच्यान एक वर आयकलां. स्पीकर सर म्हाका उलोवनी म्हाका एक्सप्लेन करूनी.
स्पीकर सर, पयल्यान म्हणजे उटा ह्या संस्थेचेर बॅन हाडूंक ना ही पहिली गजाल आसा. उटा ह्या संस्थेचेर बॅन हाडूंक ना. उटाच्या कमिटीचेर बाकी तांकां कित्याकूय एक्टिविटीज बीन करपाक हाडले आसतल्यो कायद्यान सरकारान भितर इंटरव्हीन करूंक ना. इट इज एन इन्स्पेक्टर ऑफ द जनरल, हाज्या कडेन ती केस आसा, तो ती हियरिंग घेता. ह्या संस्थेचेर कंप्लेन दिवपी गावडा, कुणबी आनी वेळीप हेज्या भायले लोक कोणूच ना. ह्या संस्था फॉर्म करपी जी ऑर्गनायझेशन्स आसात, इट इज द गावडा, कुणबी, वेळीप आनी धनगर फेडरेशन 1, ऑल गोवा शेड्यूल्ड ट्रायब युनियन 2, ट्रायबल वेलफेअर ऑर्गनायझेशन 3, गावडा जमात महासंघ गोवा 4 आणि तालिगांव ट्रायबल वेलफेअर ही 5. ह्याच एसोसिएशनांनी उटाचेर जी आहा ती कंप्लेन दिल्ली आसा. आणि कंप्लेनीच्या आधाराचेर आमच्या डायरेक्टर आयजी जनरल, इन्स्पेक्टर ऑफ द जनरल सोसायटीज हो आपली प्रोसिडींग करीत आसा. हातूंत सरकाराचो काडीचोय संबंध ना. कायद्यान त्या सोसायटीच्या रुला प्रमाणे येता ते तो करीत आसा. हांगासरलो ह्या एकूय ऑर्गनायझेशनाचो पदाधिकारी जो आसा हो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो लेगीत ना. हांव हें स्पश्ट करता, कारण 2-3 फावटी आणि विजयान तोमणो मारून जे सांगले हांगासर आमी डिव्हिजिव्ह फोर्स आमी क्रिएट करिना. सरकार लेट मी कंप्लेन. आतां बस तुजें आयकलां हांवें, तुजें आयकलां. बस प्लीज प्लीज बस. स्पीकर सर, दुसरे स्पीकर सर, परत एकदा सांगता, म्हणजे हांगासर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह तेची प्रोसेस सुरू आसा. लेट देम तेच्यांनी ती चॅलेंज करपाची. फुडें ताका कायद्यान प्रोसिजर आसा. ताजी ऑर्डर जी आहा ती एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलान चॅलेंज करपाक जाता, ट्रिब्युनलान चॅलेंज करपाक. स्पीकर सर, न्याय आसा हांगासर. स्पीकर सर, प्रत्येक गोष्टीक न्याय आसा. प्रत्येक गोष्ट जी सरकारान चालू आहा तिच्या वयर कोण तरी आसा. स्पीकर सर, दुसरे उरता उरले गोमंतक गौड मराठा समाज. ही जी कंप्लेन जी पयली आयल्या त्यांच्या इलेक्शनाची, ही म्हणजे म्हणटा तशी 9/8/2024 ताचे प्रोसिजर सुरू आसा गेले 11 म्हयने. आणि 11 म्हयन्याच्या उपरांत कंटिन्युअसली रिमाइंडर्स जे आसा देन प्रेसिडेंट कोण आहा की बाबा तूं व्हायोलेशन करूं नाका, तूं बाकीच्यो एक्टिविटीचेर करूं नाका, हे ताका कंटिन्युअसली तांच्यांनी टायम टू टायम कॉरस्पॉन्डन्स 28 फेब्रुवारींत केले, 9 मेक केले, तेच्या उपरांत 27 जुनाक केले, 7 जुलैक केले. हे कंटिन्युअसली जे आहा पळय न्ही तांच्यांनी आपले दे आर कंटिन्युअसली फॉलोअप करता. आता गोमंतक गौड मराठा समाज ह्या संस्थेची कंप्लेन दिवपी कोण? परत तुम्ही म्हणटाले ह्या समाजातलो भायलो मनीस कोण आसा काय कितें? को ओबीसी जनरल आनी कोण आसा काय कितें? काय तो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आसा काय कितें? कोणूच ना. परत एक सांगता, जी नांवां आत्ता मुद्दामून ती हांवें नांवां मागून घेतली कळुनी म्हणून ह्या सभागृहाक. नाल्यार सभागृहाक आनी लोकांक जर कळना आसत जाल्यार फाल्यां सकाळी तेय बी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणटले. स्पीकर सर, पयलो आसा गोविंद शिरोडकर, दुसरो आसा रवींद्र गांवकर, तिसरो आसा रवींद्र वेळीप आणि चौथो आसा प्रेमानंद गावडे. ह्या 4 जाणांनी, आणि हे 4 जाणूय भारतीय जनता पार्टीचे खंयसरूच पदाधिकारी ना आणि भारतीय जनता पार्टी कडेन हेंचो डायरेक्ट कसलोच संबंध ना. स्पीकर सर, ते कंटिन्युअसली आपली कंप्लेन गेली 11 म्हयने कंटिन्युअसली फॉलोअप करीत आसात. आणि कंटिन्युअसली फॉलोअप करता आसतना परत गोमंतक गौड मराठा समाजाचेरूय बंदी हाडूंक ना. हांगासर हाडूं शकना सरकार, आणि सरकाराक हाडपाची ना. स्पीकर सर, टायम बींग म्हणजे तांच्यांनी जे आसा पळय न्ही ताजेर फक्त एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट केला. एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता आसतना स्पीकर सर, सरकाराक त्या समाजातलो एखादो मनीस जो त्या संबंध जाणा, ओके, असो विचार करून समाजात त्या समाजातलोच मनीस जो आयडेंटिफाय करपाक जाय, ज्याचे रिलेशन्स पुराय गोंयभरांतल्या त्या समाजातल्या लोकांक वळखता, कारण ती समाजाची सर्टिफिकेट दिवपाची आसा. समाजातले काही कल्चरल एक्टिविटी आसतल्यो, चालीरित्या परंपरा चलत येयल्ले कार्यक्रम आसतले एखाद्या संस्थेचे आसता. स्पीकर साहेब, म्हाका खबर आसा आतापर्यंत खंयच्या संस्थेचेर जे एडमिनिस्ट्रेटर घालूं नाका तेच्यो कंप्लेनी चालू आसा, तांकां त्या बाकीच्या NGO खंयसर सर्टिफिकेट दिवपाची ना. हांगासर समाजाची सर्टिफिकेट दिवप हें एक काम ह्या सोसायटी कडेन आसा. म्हणून स्पीकर सर, खंयसरूच आमी बॅन घालिनासतना ताजेर स्पीकर सर ती ऑर्डर दिल्या उपरांत तांकांय बी ती ऑर्डर चॅलेंज करपा खातीर ऑलरेडी देर इज अ प्रोविजन दे कॅन चॅलेंज. स्पीकर सर, हो एडमिनिस्ट्रेटर फक्त 6 म्हयन्या खातीर घातला. तांणी जी एडवर्टायजमेंट दिली, बाकीचे तेजेरूय प्रोसिडींग जी आसा ही प्रोसिडींग सुरू आसा. खंयसरूच तेजेर टोटल बॅन करूंक ना. म्हणजे ताजें म्हणणें आहे की व्हॉट्सॅपा वयले चार्ट काडूनय तेजे कडेन दिल्या. मिटींग 2 म्हणून नोटीस लायली, 3 इलेक्शन म्हणून सांगलें, लोक थंयसर 3 पावले, जाल्यार इलेक्शन वेगवेगळे आहा. स्पीकर सर, हांव तितून डिटेलान वचना. स्पीकर सर, हांव एकूच सांगता, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक ह्या समाजा मदीं खंयसर फूट घालपाची ना. आमकां खबर आसा स्पीकर सर, आमी अंत्योदय तत्वा खातीर काम करता.
स्पीकर सर, एसटी खातीर जर केन्ना न्याय दिवपाचें काम केलां जाल्यार म्हाका एलओपी सांगपाची गरज ना. एसटी खातीर जर न्याय दिवपाची केला, स्किमी दिवपाच्यो केल्या आसत जाल्यार त्यो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारानूच केल्या. स्पीकर सर, तुम्ही हांवें जे सकाळी मंत्रीन सांगला ते हांवें नोंदरे मुखार आसा. इट इज वॉट he has spoken from his heart. सर, म्हाका कोणी सांगपाची गरज ना. सकाळ सांगता तो एसटी सांगता एसटी आणि सपोर्ट केला बिलू कोण स्पीकर सपोर्ट केला? सर, स्पीकर सर, हांव तेका परत एकदा सांगता, एसटी खातीर खऱ्यो स्किमी जर फ्रेम केल्यो आसात जाल्यार तुमी ट्रायबल मिनिस्टर आसतना स्पीकर सर 2012 पयले फावटी 18 स्किमी सरकारच्यो फॉर्म जाल्यो आणि ताज्या उपरांत ते 2017 पर्यंत इम्प्लिमेंट जावपाक लागल्यो. उरलेल्यो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची स्कीम ही प्रत्येक फावटी तुमी ट्रायबल मिनिस्टर जाल्या उपरांतूच फॉर्म जाल्यो आणि कंटिन्युअसली फॉरेस्ट रायट ऍक्ट आसतलो किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गजाली हांव डिटेलान वतना सकाळच्या प्रश्नाचेर उलयता आसतना स्पीकर सर डिटेलान उलयला. म्हणून हांव ऑनरेबल मेंबर बाब गोविंद गावडे हाका सांगपाक सोदता की खंयसरूच आमकां समाजामध्ये फूट घालपाची ना. स्पीकर सर, खंयसरूच सरकारान हय इट इज फक्त तो जे म्हणटा इट इज रिकमेंडेड बाय द गव्हर्नमेंट, कारण इट इज अ गव्हर्नमेंट पॉवर. वेन द एडमिनिस्ट्रेटर जेन्ना अपॉइंट करता तेन्ना ती गव्हर्नमेंटाची पॉवर आसा अंडर द सेक्शन 20A. इन्स्पेक्टर जनरल लॉ मिनिस्टराक फायल घालता आणि त्या गव्हर्नमेंटाच्या पावरणीच्या अनुसार एडमिनिस्ट्रेटर घालचो पडटा. स्पीकर सर, तो एडमिनिस्ट्रेटर घातला बट बाकीची सगळी प्रोसिडींग जी केल्या ही त्याने आपल्या पावरींत केल्या. तितून कोणी इंटरव्हीन करूंक ना. स्पीकर सर, तो त्याने आपल्या अकॉर्डिंग टू द रूल आणि अकॉर्डिंग टू द ऍक्ट, जो सोसायटी ऍक्ट आसा ताज्याच नुसार केल्या. हितून खंयसरूच म्हणजे हांवें नासतले किंवा सरकारांतल्या कोणी इंटरफियरन्स करूंक ना. म्हणून अजूनय हांव म्हाका स्पीकर सर म्हाका खोस भोगतली की त्या समाजामध्ये फूट पडची न्ही. त्या समाजातले लोक सगळे एकत्र येवचे, तांची दोनूय ऑर्गनायझेशन ही खूप बरी चलची आणि पुराय जो आसा हो समाज एकरूप जावन चलचो. कारण एसटी रिजर्वेशन पास जाल्या उपरांत म्हाका दिसता परत म्हणजे आता जसे 4 सीट काय 3 सीट 4 सीट कितें ते रिजर्व जातले. ह्या समाजाचे प्रतिनिधी निवडून येवचे, या समाजाच्या विकासा खातीर, या समाजाच्या उद्धारा खातीर. जावं ते आमचे कॅथलीक ट्रायबल भाव आसतले किंवा हिंदू ट्रायबल भाव, या सगळ्या जाणांक न्याय मेळपा खातीर सातत्यान आमचे सरकार हे सदोदीत काम करीत आसा. हे परत एकदा हांव सांगता आणि खंयसरूच आमच्या सरकारा कडल्यान स्पीकर सर अन्याय जावचो ना. हे कायद्याची लढाई जी आसा ही प्रत्येकात कायद्यात लढची. ही लढाई जी आसा पळय न्ही ही फ्लोर ऑफ द हाऊस न्ही तर ही कायद्याची लढाई हा. ताचेर कायद्यात अवश्य लढची इतकेच हांव प्रत्येक ऑर्गनायझेशनाक सांगता. आणि माझ्या ऑनरेबल मेंबर हांकांय सगळ्या जाणांक कळचे की ही लढाई जी आसा ही हांगासली न्ही तर ही कायद्याची आसा. प्रत्येकान तिथे लढची आणि न्याय मेळचो. स्पीकर सर, थँक्यू स्पीकर सर. आम्ही आता आजच्या दिवसाची अनुदानित मागणी एकत्रितपणे घेऊया.